पणजी महापालिकेन नरकासुरा संदर्भातल्या नेमावळीन बदल केल्या। कांय नेम सदळ केल्या। भुरग्यांनी बऱ्या भशेन कोणाक त्रास करिनासतना नरकासूर करचो अशी मागणी पणजी महापालिकेचो महापौर उदय मडकईकारान केल्या। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आम्ही नरकासुराची एसओपीन थोडी चेंजीस करपाची ठरयिल्ले आसा। लोकांची मागणी युथाची मागणी की आखो म्हणजे कोविडाचे हें जाल्ल्या पासून खंयचोच सण सारको साजरो करूंक मेळूना। तेन्ना आतां केसी थोड्यो हे जाल्या, आमी सारके नॉर्म्स पाडून नरकासूर करता म्हणून। तेन्ना अशें ठरयलां की आमी नरकासुराची जे हायट रिस्ट्रिक्शन आसले आनी साऊंड सिस्टमाचे जे रिस्ट्रिक्शन आसले ते आमी विड्रॉ करता। नरकासुराक आतां 8 फीट आमी हायट रिस्ट्रिक्शन आसले ते लोक कितके फीट दवरूं शकता तांकां जाय अशें। सावंडाचे प्रायर डेप्युटी कलेक्टर परमिशन घेवन सावंडूय लावं शकता। आणि बाकीची जी कंडिशन आसा ती तशीच उरतली। जी स्पर्धा करतले नरकासूरची स्पर्धा ती जावची ना। जे फायर क्रॅकर्स जावं हें आसा तेजेर आमची बंदी आसतली, कित्याक तितून लोकांक लंग्साक जे होम आयसोलेशन हें घेता तांकां लंग्साक त्रास जाता म्हणून ते तुमी फायर क्रॅकर्स लावचे न्ही। रस्त्यार हाडून उजो लावचो न्ही, रस्त्यार मदींच तुमी नरकासूर दवरचो न्ही, जेणे करून ट्रॅफिकाक त्रास जातलो, ट्रॅफिक ब्लॉक जातलो आनी तेतून मागीर हे जे सोशल डिस्टन्सिंग आसा हे नॉर्म पाळ्ळे जावचे ना। तेन्ना लोकांकूय अपील आसा की नरकासूर पळोवंक वतना तुमी सोशल डिस्टन्सिंग पाळचें, प्रॉपर मास्क वेअर करचें। आनी नरकासूर कोण करता त्या भुरग्यांकूय हांव सांगून दिसता की तेंच्यांनी मास्क लावन प्रॉपर सोशल डिस्टन्सिंग दवरून नरकासूर करचो। आज तुम्ही पळयलां आतां सनबर्नूय गव्हर्मेंटान अनाउन्समेंट केलें की सनबर्नूय जातले, ट्युरिस्टूय येवपाक लागले, सगळेच हॉटेलां हें सुरू जाल्या। तेन्ना आमकां अशें दिसलें की नरकासुराचेर बंदी कित्याक आनी हें आमचे आनी कोणें एसओपी केली ना, पणजेनूच कित्याक बंद अशें आमकां दिसलें। खूब जाणांची आमकां रिक्वेस्ट आयली, त्या प्रमाणे हें डिसिजन घेतलेलें आसा। तेन्ना बरे भशेन सगळ्यांनी भुरग्यांनी बरे भशेन नरकासूर करचो, कोणाक त्रास जायनासो करचो। हायट रिस्ट्रिक्शन काडलेलें आसा, साऊंड सिस्टमाचें हें काडलेलें आसा।